स्पीकरा सायड घेयना म्हटल्यार एवरी टायम सांगलेलें आसा की हो स्पीकराचो सामको बायस जाल्लो आसा, ताका पडलेंच ना. ऑपोजिशन कितें करता, ऑपोजिशनाचे कितें पॉयंट्स आसा ते घेवपाचे. आमी सांगला त्या रेजोल्युशन फकत स्टेट गव्हर्मेंट आनी युनियन गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेवचे, लोकांक एकठांय करचे आनी जे रिलिजियस स्ट्रक्चर्स कितें मोठे आहाय ते सेव करचे म्हणून. मेन 2 दिसांच्या डिमांडान ऑपोजिशनाचे तोंड बंद करप, तांकां भायर दवरप हे सरकाराची कॉन्स्पिरसी आहा, ही तर साजिश आहा. ही जी म्हाका दिसता ही हुकुमशाही. वी वेंट डे टू प्रोटेस्ट, बट these people only want to bombard with events. We were proving that this NEP also they have celebrated 3-year event with NEP. Implementation जाल ना. विरोधी आमदारांनी विधानसभेत कितें केलें ते तांच्या लक्षात आयला. तांच्यांनी आपल्याकडे येवन चूक मान्य केला म्हणून सभापती सांगता. तांचो प्रस्ताव आयल्या उपरांत सभापतीन तांचो सस्पेन्शन वेळ कमी केला. पयलीं 2 दीस सस्पेंड केल्ले ते आतां 24 वरांचेर हाडला. फाल्यां 12:30 उपरांत म्हळ्यार प्रश्न उत्तर काळा उपरांत सस्पेंड केल्ले विरोधी आमदार विधानसभेत येवंक शकतात.